2 वर्सां पयलीं थळाव्या नागरिकांक सुरक्षीतपणान रेल्वे पूल हुबपा खातीर सरकारान 2 कोटी रुपयाचो खर्च करून हो अंडरपास बांदिल्लो, मात प्रत्यक्षांत नागरिकांक हाचो उपेग जावंक ना। पावसाच्या दिसांनी उदक सांठून उरिल्ल्यान लोकांचे हाल जाता, ताका लागून लोक पयलींच्याच रस्त्याचो उपेग करतात। तशेंच सुरावली अंडरपासा लागीं कोयराचो व्हडलो प्रस्न उप्रासिल्लो आसा। यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा। संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें। देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा। आमी आतां आसात सुरावले अंडरपास रोडार आनीक हो रोड जो एक फेमस मोन्युमेंट जाल्लो आसा। मेन म्हणजे हो बांदून 2 वर्सां सुमार जालीं पूण अजून पर्यंत हाजें इनॉग्रेशन जालें ना। दुसरें म्हणजे हो रोड जो कोट्यांनी रुपये मोडून लोकांक हे सुरावलेच्यान माजोड्डा जावं KTC वचपा खातीर आनी स्पेशली रेल्वे क्रॉसिंगाक त्रास जाता म्हणून हो बांदिल्लो तो रोड जवळ जवळ 8 म्हयने बंद उरता आनीक 4 म्हयने उक्ते उरता। हाजे म्हणजे मेन म्हणजे हो सी टेक्नीक काय कितें तरी वापरून PWDन बांदिल्लो पूण हे कोट्यांनी रुपये जे आसात ते उदकांत गेल्ले आसात। आतां हातूंत भितर पयलींच हो रोड बिना वापर पडिल्लो आसा आनी आतां तातूंत भितर आनी वाड जाल्ली आसा ती हांगा उडोवपी कचऱ्याक लागून। सद्याक हांगा मोठ्या प्रमाणान कचरो लोक हाडून उडयतात आनी हाजी दुर्गंधी सामकी मारता। सगळ्यांक हांगा जे सायडीक रावतात तांकांय हाजो त्रास जाता। मेन म्हणजे हांगाच उडयतात अशें न्ही जाल्यार चिकन वेस्ट आनी फीश वेस्ट जी आसा ती सायडीक जे शेत आसा तातूंत उडयतात आनी ती कुसपाक लागून आनीक वास मारपाक लागता। त्याच बरोबर हांगा रोगराई पसरपाचो हें आसा। मडगांवचे आजूबाजूचे सगळे रोडाचेर जर परिस्थिती पयली जाल्यार सेम आसा। म्हणजे एक अशें दिसून येता की सायडीच्यो ज्यो विलेज पंचायती आसात, बाणावले आसतली, कोलवा आसतली, नावेली, हे सगळे जांचेर राया आसतली, कुडतरी आसतली, दवर्ली आसतली, हे सगळे जर सायडीच्यान रोड पळयले जाल्यार हांगा मेळटा थंय जंय कांय कडेन मातसो खाच अशी दिसली जावं कोण ना थंय दिसलें जाल्यार कचरो उडोवपाचें प्रकरणां खूब वाडिल्लीं आसात। वेस्टर्न बायपासाचेर कचरो उडयतात, त्याच बरोबर इस्टर्न बायपासाचेर कचऱ्याचो मोठ्या प्रमाणान डंप आसा आनी आतां पळयलें जाल्यार सुरावले हांगाय बी मोठ्या प्रमाणान कचरो उडोवपाक स्टार्ट जाल्ला। लोकांनी खंय तरी खबरदारी घेवपाक जाय, लोकांनी खंय तरी मातशी पळोवपाक जाय। जशें आपलें घर निवळ दवरतात तशें आमी दुसरोय जागो निवळ दवरपाक जाय। कचरो असो उडयलो म्हणून तुका ताजो सोल्युशन जायना, हांगाय कचऱ्याचो ढीग वाडटा आनी हो कचरो कोण व्हरनात। सो कचरो आपले पंचायतीक दिवचो आनी दिना जाल्यार तुमी कंप्लेन गव्हर्मेंटाक जी आसा ती करची। पंचायतीकूय घालचें की डे टू डे कलेक्शन जायना। आयज डे टू डे कलेक्शन म्हणटा तें सगळ्यांक जाता म्हणून सगळे पंचायती सांगतात, व्हिडिओ सांगतात की तांचे जाता। त्याच बरोबर म्युन्सिपालिटी सांगता पूण कचऱ्याची समस्या काबार जातलो म्हण तुमी हांगा अशें रस्त्यार हाडून उडोवप न्ही हें लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय। आनी जाता जाल्यार अशें ढीग जावचे न्ही, पंचायतीन हाजेर मातशी दखल घेवची अशी आमची थळाव्याची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मोलकानेकार।